ट्रीटमेंट प्लांट पूर्वीच्यान एक दिसांचो की उदक दिता इवन तिलारी वॉटर सोडला आता इशू ते प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो तितून थोडेशे कडेन वाड्याचो इशू बारीक इशू आसा पेडणे न्ही पेडणे म्हणजे केदें व्हडलें कॉन्स्टिट्युन्सी पेडणे कॉन्स्टिट्युन्सी ना तितून वाड्याचो इशू आसा म्हाका खबर आसा आय एम ट्रायंग टू फायंड अ सोल्युशन आनी आय विल ब्रिंग द सोल्युशन. पण तांकां उदकूच कितले दीस मेळना सोल्युशन म्हणजे ते थिंगा उदक खाण्याता न्हू सर उदक सोर्स जो आसा हो सोर्सूच जर उदक येना आमी उदक कशें दितले आता लोकांक कित्याक सांगना सांगता ना तूं विचारून आज तुमी सांगता तेंचे लोकल आतां कित्याक तेचो इशू जो आसा तो स्मॉल वाड्याचो इशू ताका पायपलायन बी चेंज करपाक लायल्या ऑलरेडी. सर तुमी तेंचे बरें चिंता बरें आहा पण तांकां सांगूंक पळयता न्हू सगळ्याक ते सदांच त्रास काडटा ते सदांच सांगता आमकां इशू म्हाका पळय हांव मिनिस्टर जाल्यार 7-8 म्हयने जाले करेक्ट हांवें आख्खे गोंयचे हातीन घेतला आनी डायरेक्ट म्हाका लोक गोंयचे एक मॅसेज घालतना फोन करता हांव तांकां फोन केल्यार मातशें मॅसेज घाल म्हणटा थोडी ट्रिटमेंट रेकॉर्ड आनी हांवें टेकिंग द इशूज ऑफ वॉटर उदक सफिशंट आसा सर स्टेटमेंट केला 4-5 वरां मिनिमम दिसाक मेळपाकूच जाय 24 वरां हांवें केन्ना करूंक ना आतां पूण 24 वरां जावपाक जाय फुडें पण हांकां उदकूच मेळना ना हांकां उदक मेळना ही लोकलायज इशू रे हय, स्मॉल तेच. इशू बिकॉज ऑफ some problem of the pipeline or some problem of the valve or some problem of managing the water. See, there are two things. पेडणे 24 hours मेवना उदक जेन्ना वाल कंट्रोलिंग आसता पळय आतां शटडावन डिक्लेअर केलें हांवें परतून केन्ना तरी 16-17 शटडावना मेन वाल जो आसा आमचो उदक जाता तो वाल्वूच चलना सो आतां परतून उदकाचो नोताक प्रॉब्लम आसतलो कित्याक वाल रिप्लेसमेंट करता सो अशें केन्ना केन्ना जाता पळय तेंचो इशू जाल्लो ताका टॅकल करपाक तेंचे भितर जो वाल्व आशिल्लो पळय थंय कितें जाता थोडे वरां हे सायडीन सोडटा थोडे वरां ते सायडीन सोडटा थोडे वरां हे सायडीन सोडटा सो तेंचो इशू वाल्वाचो तो सेटल करता नॉट बिकॉज ऑफ वॉटर अवेलेबिलिटी आतां आसा पयलीं तिलारी बंद आशिल्ले तेन्ना उदक कमी येनाशिल्लें आनी त्या उदकाक लागून आमकां त्रास जाल्ले सो उदक आतां सोडलें सो वी हॅव स्टार्टेड अ वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आतां तितून भितर जो वाल्वाचो इशू आहा ते रिप्लेसमेंट चालू आसा रिजॉल्व जातलो कितले दीस लागतले अरे पळय जेन्ना काम करता तितून भितर आनी कितें त्रास जाले सपोज हांवें तुका सांगलें रोखडें जातलें म्हणल्यार तूं म्हणटा रोखडें जाता आजून करूं ना म्हणटा काम चालू करतलें तूं काम करपी मिनिस्टर म्हणून तुका ना ना ताका लागून न्ही सो कितले दीस लागतले टॅक्निकली आतां वाल पळय हांवें सांगला 17-18 आमी शटडावन घेतला आतां वाल काडून तितून भितर तो वाल तो मेवता वा मेवना कित्याक ताका ही जी पायपलायन आसा ही इज अ ओल्ड पायपलायन ऑफ कास्ट आयर्न आनी तो सिस्टम आतां कास्ट आयर्नाची पायपलायनी बंद जाल्या सो तितून भितर वाल्व आसा तो आतां काडून तो जर रिपेर करून मेवता कितें करून मेवता आमी न्यू घालपाक घालता आमी हाडून दवरल्या दोन सपोज तो मॅचींग ना मागीर कितें पण तूं म्हणटलो आतां तुवें सांगल्यार 4 वरां जातलें हे कशें जातलें मागीर कितें जातलें सो लेट अस वर्क